नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. हो आसा आमचो न्यूजरूम. तुम्ही एक नदर मारूंक शकता आमच्या न्यूजरूमाचेर. दिसभरान ज्यो घडणुको जातात ताच्यो सगळ्यो बातम्यो आमचे रिपोर्टर्स तुमच्या मुखार हाडटा, पण ताचेर काम करून त्यो बातम्यो सविस्तार तुमच्या फुड्यान मांडटा तो हो न्यूजरूम डेस्क. आयज आमी जाणून घेवया दिसभरान खंयच्यो मुख्य घटना जाल्यो, जावं खंयची आयज विधानां जाली म्हत्वाची, राजकीय, सामाजीक, अर्थीक तशें वेगवेगळ्या मळाचेर आयज गोंयान कितें घडलें ताची उमळशीक आतां तुमकां आमी न्यूजरूम बुलेटिनांतल्यान इन शॉर्ट तुमकां दाखयता. हे सगळ्यो घडामोडी तुमकां पळोवंक मेळटल्यो 7च्या आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान. सो फर्स्ट आमी वचया आमच्या डेस्क इंचार्जा कडेन, सुशांत गावस हेचे कडेन, आनी जाणून घेवया आयच्या दिसांतली म्हत्वाची बातमी. सुशांत, आमकां अपडेट दी, आयज कितें खंयची म्हत्वाची बातमी जाली? आयज गांधी जयंती निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ओल्ड गोवा गेल्ले. थंय ताका पत्रकारांनी असो क्वेश्चन केलो की जी सद्या कम्युनल हार्मनी आसा गोंयची ती इबाडत चल्ल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा, गोंयची शांतीकाय भंग करप्यांचेर खर कारवाय करतले. कोणे तरी एकल्यान फाटीं शिवाजीचो पुतळो म्हापशा मोडून उडयल्लो. तेजे उपरांत एका फादरान शिवाजीचेर द्वेश निर्माण करपी स्टेटमेंट केल्लें. ताचे उपरांत आतां मुस्लीम धर्माड कोणे तरी सोशल मिडियाचेर पोस्ट केले. हे कशेंच खपोवन घेवचे नात. त्या सगळ्यांचेर म्हणजे जे कम्युनल हार्मनी गोंयची कोण इबाडटा तांचेर खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ताजे उपरांत जे हज कमिटीचो चेअरमॅन उर्फान मुल्ला आनी जे मुस्लीम समुदायाचे जे हेर जे मुखेली आसात तांच्यांनी विधानसभेत वचून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. त्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की जाणें कोणें जे सोशल मिडियाचेर मोहम्मद पैगंबरा आड एक द्वेश निर्माण करपी स्टेटमेंट केल्ले ताका सोदून काडपाचो वावर चालू आसा. 4 दिसां भितर ताची वळख पडटली. हाची गृह मंत्रालयान हे विशीं अमेरिकेक फॉर्मली एक लेटर बरयला आनी तांचो सोद वावर थंय चालू आसा. मागीर तो मनीस गोंयचो आसूं नाजाल्यार देशान आनी खंय आसूं ताका गोंया हाडून ताचेर खर कारवाय करतले. देशा भायर जर हो मनीस जर आसलो जाल्यार एखाद्या वेळार तो सुटू शकता, कित्याक तर देशा भायर तशी एक यंत्रणा ना की ती देशा भायल्यान ताका गोंयांत हाडून ताचेर कारवाय करपाची. पूण समजा गोंयान आसत आनी देशांत खंयच्या राज्यांत तो आसत जाल्यार ताका हाडून हांगासर ताचेर कारवाय करतले अशी तरेची शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. तशेंच तांणी एक संदेश दिला की सरकार हे बाबतींत गंभीर आसा, कोणेंच अशे तरेची स्टेटमेंटां करची न्हू. आनी आतां लोकसभेचें इलेक्शनय आहा, तो कम्युनल हार्मनी गोंयची इबाडची न्हू. आनी अशे तरेचो कोणी जर एखादो स्टेटमेंट केलो ताचे वयल्यान खंयच्याच समाजाच्या लोकांनी हे बोवाळ करचो न्हू. सो शांतीकाय दवरची अशें आव्हानय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वेळार केलें. सो ही आयची खरीच महत्वाची बातमी असली, कारण गोंय शांत अशें आमी सदींच आयकलां, पण गोंय सद्या अशा धर्मीक वादां खातीर धगधगपाक लागला. सो आमी नेक्स्ट वळया आमचे एंकर समिता कुंकळकर हाचे कडेन, आमचे यंग एंकर. सो जाणून घेवया आयची खंयची बातमी ताणें केल्या ती. कांसाबोड टीव्ही हांगा काल राती 12:30 वरांचेर एका टॅक्सीक अचकीत उजो लागलो. आतां हो उजो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान लागूये असो अदमास आसा. तर हातूंत टॅक्सी ड्रायव्हराक मातशी दुखापत जाल्या, पूण ताच्या गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. ती गाडी लासून सामकी गोबर जाल्ली आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार उजो पालोवपी दळाचे मनीस वेळार तांणी धांव केल्ल्यान तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो, पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना. ओके, सो ही सुद्धा एक महत्वाची बातमी. गोंयान अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडटात, नेम चुकतात आनी नेम चुकयले वतात, होय मूळ प्रॉब्लम आसा. आतां आमी या आमच्या उशा झराळकरा कडेन जे ग्रामीण विशयाचेर सदींच सडेतोड उलयता. सो आमी उशा कडेन जाणून घेवया आयज तेणी खंयची बातमी केल्या ती. उशा, आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार संसड्यार जे कोयर प्रकल्पार काम करपी कामगार आसात तांकां पिवपाक आनी हातपाय धुवपाक लेगीत फाटले 2 म्हयने जाले उदक मेळना. ते उदका खातीर जी लागसल्ली घरां आसात तांचे कडल्यान ते मागून उदक घेतात आनी हातपाय धुवतात. सो तांची मागणी इतलीच आसा की उदकाचो बंदोबस्त सरकारान बेगोबेग करचो आनी तांकां उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचो. ही आमची पुराय बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिनाक.
सो एका वटेन 24/7 उदक मेळटलें अशी आस्वासनां आमी जायत्या वेळासून आयकत आसात. जायत्या जाहीरनाम्यांनी ही आस्वासनां आयल्यात. पूण आतां संसोड्याच्या कोयर निवळ करपी मनशांक जी बेसीक नीड आसता ती सुद्दां उपलब्ध ना संसोडे प्लांटार. आमी फुडली बातमी जाणून घेवया. समीप नार्वेकर आमचो सिनियर रिपोर्टर हाचे कडल्यान. एक विशय आसलो तो सुशांत गांवतन सांगला त्या भशेन तो म्हणटा तो मोहम्मद पैगंबराचेर घातलेलो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट. आतां मुख्यमंत्र्याची आज मुस्लीम समाजान भेट घेतली. गोवा हज कमिटीचो चेअरमॅन इरफान मुल्ला हेच्या फुडारपणा खाला जो एक BJPचो लिडर जावन आसा. सांगला तशें 4 दिसां भितर शोध लायतलो म्हणून. आतां 2 दीस जालो इशू इतको धगधगता आनी तो म्हणटा सेम सांगता कितें तो इंस्टाग्रामार घातलेलो. इंस्टाग्रामाक तितको टायम लागता, 4 दीस लागता. पूण 2 दीस जाले कंप्लेंट फायल करून आनी 4 दीस लागतले. हेज्या वयल्यान आमचे क्रायम, सायबर क्रायम आमची एक सिस्टम कशी आहा तेज्या वयल्यान एक सायबर क्रायम सिस्टम ते उक्ताडार येता. म्हटल्यार आमी कितके स्लो आसात ते. आतां फक्त हेका लागून फाल्यां कितें व्हडलें जायत आनी कितें जायत जाल्यार आमी कितके सक्षम आसतले सायबर गुन्यांवार लडपा खातीर. तेंच्यांनी अशें म्हटलां, सीएमान सांगलो, उतर दिला आमी 4 दिसान तेजो कोण आसा तो मनीस कळटलो. तो खंय पासून देशा भितर तेका अरेस्ट करून हाडटले. भायर आसल्यार एक वेगळी गजाल. पूण जाता तितकी सेक्शनां म्हणटा पळय कलमां आसा, UAPA म्हणात, सेडिशन म्हणात, सगळीं कलमां तेजेर घालतले. आनी एक अशी गजाल मागीर मिडिया कडेन उलयतना सांगलो इरफान मुल्लांनी की आमी सगळे जाण एकचारान रावता, आमकां खंय धर्माक हितून फूट घालपाची ना. जेन्ना PFI म्हणटा ती पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया एस अ टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन म्हणून इंडिया मोदी सरकारान बॅन केलें तेन्ना तांकां एक्सपोज करपी म्हणटा तो मुस्लीम समुदाय आसलो. तो मुस्लीम समुदायाचोच एक भाग आसून मुस्लीम समुदायानूच गोवोरमेंटाक टीप दिल्ली. ahले हांगासर PFIचे कार्यकर्ते आसात ते सरकारान तेंच्या फुड्यान हाडलेले. म्हणल्यार आमी इतके गोवोरमेंटाक कॉपरेट करतात तशें गोवोरमेंटानूय पासून हितून इंट्रस्ट दाखोवपाचो. आनी आतां तुमकां खबर आहा हो इशू तसोच जालो. आनी जेन्ना कंप्लेनी फायल जाल्यो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी खुबशे चॅनल लायव्ह आसले, हे आसले. आनी थोडेचेर हांगासर हिंदू धर्माचे बाबतीन थोड्यांनी ऑपोजीट रिलिजनांनी कमेंट पासून केले. ते पासून ऑपोजीट रिलिजन कमेंट केला ते पासून तेंच्यांनी कंडेम केला. हितून आमकां ahले काय धर्माचें हें करपाचें ना. आनी जे कोण ahले करता दुसऱ्याचे हितून तेंचेरूय कडक, आमचे धर्माचे आसूं पूण दुसऱ्या धर्माचेर उलयता तेंचेरूय कडक कारवाई करची अशें इरफान मुल्लाचेर उलयलां. आतां आमी पळोवंक गेल्यार 2000 फेब्रुवारीन हो टर्म सोंपता. मार्चान 2024 इलेक्शन लागीं पावपाक आसा. पुरा देशभर पोलरायझेशन एट अ पीक आसा. स्टार्टींग फ्रॉम मणिपूर वायलन्स, गोंया पासून ती लो धग येता. ओपोजिशन म्हणटाले मणिपूर जावंक शकता, गोंया कित्याक न्ही म्हणून. बोवाळ चलताले असेंब्लीन. तुमी म्हणा शिवाजीच्या वाजा वयल्यान पुतळो फोडप, संभाजी भिडे येवन उलोवप, हिंदू इतको सहनशील कसो. आनी जाल्यार आतां हालींच ईद-ए मिलाद आसलो. हय, हांगासर सबंद गोंयभर जुलूस चलतालो. ह्या जुलुसांत वेळार कोण येता आनी कमेंट मारता. हय, तें म्हटलें. आनी हांगासर ओपोजिशनाचो आवाज आहा कितें BJP इज डुईंग हेट पॉलिटिक्स ऑन कम्युनल बेजीस. आमी ते इरफानाक विचारलें. तो म्हणटा तशें कांय ना, BJP हें करीत ना. आनी BJP खूब सपोर्टीव आहा म्हणटात. फक्त चीफ मिनिस्टर न्ही, मिनिस्टर पासून हितून लक्ष घालूं ना. त्या पासून फुडाराक येवन मेळ्ळे, तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलें ना आमी कशें करून हें घेतलें म्हणून. पूण हांगासर खंय तरी इलेक्शनाक लागून ह्या हाका लागून जायना. पूण एक एनवायरमेंट असो आहा. वाय सच अ पोलरायझेशन एट अ पीक इलेक्शनाक, हे एक मुद्दो हो. बरोबर, हो खूब महत्वाचो विशय आसा. एक्चुली सामाजीक म्हणजे सोशल मिडियाचो वापर खरें म्हणजे बऱ्या गजालीं खातीर सांगलें. पण गोंयांत तरी सध्या सगळे कडेन आसाच, पण गोंयांत सध्या लोकसभा इलेक्शनाच्या कांय दिसा पयलीं जावं कांय म्हयन्या पयलीं हो धार्मीक वाद परत वाडपाक लागला. समीपान सांगल्या जी इनसायट दिल्या ती खरीच सारकी आनी ती प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो आनी विचार करून गोंयचो जो एकचार आहा तो तिगोवन दवरपा खातीरूय जबाबदारीन मागचें. आमी फुडें या आमचे रिपोर्टर, वायब्रंट रिपोर्टर, जाका तुमी सदींच P2C जावं सदींच वेगवेगळ्या विशयाचेर भाश्य करतना पळयता, वर्षा आश्वेकरा कडेन. वर्षा, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? जर आमी गोंयांत
गोंयान पळयत जाल्यार सगळी कडेन म्हणजे फाटल्या चवथींतल्यान जर आमी पळयत जाल्यार भरपूर असो पावस पडत आसा आनी ताचो जो त्रास आसा तो सगळ्यांकूच जाता. खंय तरी झाडां पडटा, खंय तरी लायटीचे खांबे पडटात, अशे घडणुक्यो ज्यो आसा त्यो घडत आसा. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी सगळ्यांत चड त्रास जाता तो म्हटल्यार शेतकारांक. आमी आयज ताळगांवच्या शेतकारां कडेन वचून तांचे कडेन उलयले. थंयसरले शेती जी आसा ताचो नियाळ घेतलो जाल्यार पळयत जाल्यार पावस जो पडला, भरपूर पावस पडिल्ल्या कारणान हे सगळे जे भात जे आसा ते आतां खंय तरी पिकपाक पावले आनी आतां थोड्याच दिसांनी ते कापपाचे आशिल्ले. पूण तांचें अशें म्हणणें आसा की पयलींच एक तर पावस जो आसा तो जुनान पडपाक जाय आसलो पूण तो पडोंक ना. मागीर ऑगस्टान पावस खुपूच कमी पडलो. ताचे उपरांत जो सप्टेंबर म्हणजे जो म्हयनो फाटलो म्हयनो जो आसा तो चालू आशिल्लो तेन्ना पयले कांय दीस पावस पडूंक ना. पूण जेन्ना चवथ सुरवात जाली तेन्ना हो भरपूर असो गोग्यांनी असो पावस पडपाक लागलो आनी तो जो पावस पडलो तातूंत आमकां भरपूर अशी नुकसाण जालां. कारण म्हटल्यार तांचे जे भात जे आसा ते आतां खंय तरी लागपाक म्हणजे पिकपाक पावलेले आनी आतां थोड्याच दिसांनी ते काडपाकूय आसले म्हणजे कापपाक आसले. पूण अशीच आतां जर भात जर पळयत जाल्यार ते सारके अशे जमनीक तेकला आनी उदक जे आसा ते तुडुंब अशें भरून आसा आनी तांचे खंय तरी भात जे आसा ते कुसपाची खूब शक्यता आसा अशें शेतकाऱ्यांनी आपले जो हुस्को आसा तो व्यक्त केला. आनी आमी तांचे कडेन उलयले सुद्दां. तांकां म्हटलें की तुमची कितली जी शेती आसा ती पाड जाल्या. तेंच्यांनी सांगलें की 4,000 एकर जे आसा आमी पीक लायिल्लें पूण तातूंतले 2,500 सुद्दां आमकां पीक मेळटलेंच अशी आमकां कांयच शक्यताय ना. कारण म्हटल्यार फुडें समज जर पावस पडलो जाल्यार ते भात जे आसा ताका कोंब येतले आनी सगळे भाताची नाशाडी जातली. जाल्यार तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या की जी आमकां जे नुकसान जालां ताचे कितें तरी भरपाई दिवची. कारण आमी इतले शेती लावन आमची सगळी पावसा खातीर सगळी शेताची नाशाडी जाल्लेली आसा जाल्यार सरकारान आमकां कितें तरी हेल्प करचें अशें तेंच्यांनी म्हणजे मागणी केल्या. बरोबर आसा. ही बातमी खरीच म्हत्वाची आसा. शेतकार, इट इज ऑलवेज सेड लायक इन इंडियन इकॉनॉमिक्स दॅट रेन प्लेज अ व्हेरी वायटल रोल इन इंडियन इकॉनॉमी. सगळें तेचेरूच आसता, निसर्ग चक्राचेर. आनी अशा वेळार जेन्ना शेतकाराक लुकसाण जाता, शेतकार जेन्ना रडटा तेन्ना तेची दुखां दिसनात. पण जेन्ना आमच्या ताठान ते जेन्ना शेतकाराचें दूख दिसोंक लागतलें आनी जेन्ना तेची जाणीव जातली तेन्ना आमकां कळटलें शेतकाराक कितले कश्ट पडटात एक शेत रोवपाक. आणि आयच्या चॅलेंजींग कंडिशनान अशी परिस्थिती आहे की शेतकऱ्यांचो विषय हो सरकारानूच न्ही, प्रत्येक गांवान एक कमिटी जावं आनी कितें जावन तो सुटावो करपाची खरी गरज आसा. शेतकारांक हातभार दियात, शेतकारांक फ्लरीश करा. आमी नेक्स्ट बातमी खातीर या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या आमचे सब एडिटर जावन आसा जे तुमच्या खातीर ब्रेकींग न्यूज जावं अपडेट सदींच मारता. सो आयज ऐश्वर्या कितें बातमी आसा? सध्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. फाटल्या 24 वरां गोंयांत वेगवेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. सो पयली जी कूड आहा पळय ती हांगा खोल्ले मेळ्ळा, दुसरी कूड तांबडी सुर्ला आनी तिसरी आहा ती हांगा वास्को मेळ्ळा. ह्यांचो तिगा कोण कितें ते खबर ना अजून. इन्फॉर्मेशन सध्या कांयच ना ह्यांची पण ह्यांचो तपास आहा पळय तो सुरू आसा. सो गोंयान गुन्यांव वाडपाक लागल्यात, कुडी मेळटात म्हणजे खूब तेंचो अजून शोध लागना की थोडे मर्डर आसात, थोडे सेल्फ आनीक कितें जावन हे जीव वयतात ते. पण गोंयान गुन्यांव वाडटा ही खरीच चिंतेची बाब आसा. पूण आमी वळया आतां आमच्या दिप्ती कडेन. दिप्ती जे तुमकां आमचे सिनियर एंकर आसा सदींच तुमकां अपडेट्स दिता. सो दिप्ती आयज तूं कितें बातमी केल्या? दिप्ती डेस्कारूय काम करता. सो आयची तुजी बातमी कितें? आयज महात्मा गांधीजीची जयंती आसा आनी ह्या निमतान जर महात्मा गांधीजींक खरें तुमी आर्गां ओंपतले जाल्यार गोंय म्हणजे तुमचें घर धरून गोंय आमकां गोंयांत नितळसाण राखपाची गरज आसा. तशेंच अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय तत्वाचेर उदरगत जावपाची गरज आसा अशें विधान जें आसा तें आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्लें आसा. थँक्यू दिप्ती. आतां आमी वळया आमचे रती. हेका आमी ऑफिसान गुगल म्हणटा कारण आमचे जे तुमी रील पळयतात ते सगळे तुमच्या मेरेन रती पावयता. रती, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आहा? आयज एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार GMC हांगा एका कॉन्ट्रॅक्टराचेर 2 लाख रुपयाची फायन दाखल जाल्या. कित्याक तर ताणें कॅन्सर केअर सेंटर जे थंयसर सुरू आशिल्लें आनी हय
कॅन्सर केअर प्रोजेक्ट आनी ब्लड बँक प्रोजेक्ट जो सुरू आशिल्लो ताचे विदावट परमिशन काम स्टार्ट केलें. सो म्हणजे ताची हे घेवना ताणें एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवन आशिल्लें आनी ताचें काम स्टार्ट केलें. सो त्या खातीर ताका 2 लाख रुपयाची फायन दाखल जाल्या. तशेंच आयज एक CCTV व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, ताचो आमी रील केला, तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आमच्या इंस्टाग्राम अकावंटाचेर. ह्या CCTVन अशें दिसता की तुमकां खबरूच आसतलें, गोमंतकाच्या फ्रंट पेजीर एक न्यूज आयिल्ली आनी ती म्हटल्यार की कलंगूट हांगा एका पुलिसाचेर जीव घेणो हल्लो जाल्लो. म्हणजे त्या पुलिसाचेर ते 2 आरोपीन कार व्हेल्लेली ताच्या आंगाचेर. सो ह्याच इन्सिडंटाचो CCTV व्हायरल जाला आनी हो CCTV तुमकां पळोवपाक मेळटलो आमच्या इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर. तर गोंयांतल्या प्रत्येक बारीक बारीक गांवांतल्यान तशेंच प्रत्येक शारांतल्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो पळोवपा खातीर आमच्या फेसबूक पेजीक लायक करा, आमच्या इंस्टाग्रामाक फॉलो करात, आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात, प्लस आमच्या दैनिक गोमंतक वेबसायटीक सद्दां विजीट करात. प्रत्येक वरान प्रत्येक मिनटान आमी तुमच्या पर्यंत सगळ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो थंयसर अपडेट करतात. तशेंच आमचे गोमंतक TV पळयत रावात. सो आता आणि आम्ही एक बातमी जाणून घेऊया. आमचो सिनियर एंकर गौरीश परब आमोणकर हाचे कडेन सदींच तुमकां तो वायब्रंटली न्यूज सांगता. सो आयज गौरीशान डेस्कार बसून खंयची बातमी केल्या आमी ताचे कडल्यान जाणून घेऊया. बिहारांतल्या नितीश कुमार हाच्या सरकारांतल्यान जाती प्रमाण जनगणना सुरू केलेली आसा. ही देशांतली पहिली जनगणना आसा. हातून हिंदूंची संख्या जी भितून नोंद जालेली आसा ती 81.99% आसा आनी ही गांधी जयंतीच्या निमताच्या फाटभुंयेचेर ही देशांतली पहिली जनगणना ह्या बिहार राज्यान सुरू केला. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार फ्लिपकार्टाचेर मातशें एक बारीकशें संकट येयलां. ऑक्टोबरांत 8 ते 15 तारीख मेरेन बिग मिलियन डेज म्हणून तांचो सेल भरता. हातून अमिताभ बच्चनान एक अशें वक्तव्य केलें की जे मोबायलांक बरे जे स्किमी बीन मेळटा ते फक्त फ्लिपकार्टाचेरूच तांकां बरी सुविधा मेळटा. ताका लागून बारीक जे विक्रेते आसा दुकानदार तेंच्यांनी हेचेर आक्षेप घेतला आनी ऑल इंडिया मोबायल रिटेल्स एसोसिएशन हाणें अमिताभ बच्चनाक एक चीट बरयला की तुवें जी दिशाभूल केल्या लोकांची तेजेर तुवें माफी मागची म्हणून. त्याच बरोबर चंद्रयान 3 यशस्वी हेच्या उपरांत लॉन्चिंगे उपरांत आतां मंगलयान 2 परत 9 वर्सां उपरांत सज्ज जालेले आसा. ते 4 पॅलोड्स घेवन परतून मंगळाचेर वयतले आनी थंयच्या धुळाची चांचणी तेच बरोबर थंयच्या वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. सो हे इस्रोचें आतां मिशन आसा मंगलयान 2 कडेन. सो अश्यो बातम्यो हांवें केलेल्यो आसा. ओके. सो गौरीशान आमकां बरी नॅशनल वायज आमकां इन्सायट दिल्या न्यूजाची. आतां आमी आमचे रिपोर्टर जे तुमकां दिसना पण बातम्यो चालूच आसता आनी सेगीत तुमचे मेरेन वेगवेगळे विशय काडटा आमचो राहुल. आयज तूं खंयची बातमी केल्या? सो आयज ती हांवें CMची न्यूज केला. CMची न्यूज अशी आसली की त्यांनी आयज वक्तव्य केलें की 3 वर्सां स्वयंपूर्ण गोवा कंप्लीट जाला. सो आज तेणी 3 वर्सां पयलीं हे प्रकल्प सुरू केल्लो की स्वयंपूर्ण गोवा कसो चलपाचो. शेतां, दूद, चिकन, मटन, परत हेंच्या खातीर आमकां महाराष्ट्र, कर्नाटका हेंचेर डिपेंडंट रावपाचें पडटालें. सो हेजी सगळ्यांची उदरगत जावन आयज 40% ही सगळें प्रोडक्शन आमी गोंयांत तयार करता. सो CMचो हो व्हडलो एक ह्या आनी स्वयंपूर्ण गोवा खूब 40% वाडला म्हटल्यार आमच्या खातीर खूब बरी गजाल आसली. ती एक न्यूज आयज आमची आसली. ती खरीच महत्वाची गजाल आहा. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. जरी 3 वर्सां आसली तरी 40% ग्रोथ ही नक्कीच दखल घेवपा सारखी आसा. आता या आमी आमचे मल्टीमिडिया प्रोड्युसर जे सतत न्यूज रुमान इन्स्ट्रक्शन दिवन सोशल मिडिया एक्टीव दवरून तुमच्या मेरेन जाल्ली अपडेट सदींच पावयत आसता. आमी या जयश्री देसाय हाचे कडेन. जयश्री, तू आज काय सांगशील आम्हाला? आज महात्मा गांधींची जयंती आहे आणि लालबहादूर शास्त्री जे आपले माजी पंतप्रधान होते त्यांची जयंती आहे. तर आजच्या दिवशी आपण यूट्यूबसाठी काही खास व्हिडिओ केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला व्हिडिओ आपण केला आहे की महात्मा गांधी गोव्यात आले होते की नाही असा संभ्रम बऱ्याचदा असतो. काही जण म्हणतात ते आले होते, काही जण म्हणतात नाही आले होते. तर ते नेमकं काय खरं आहे आणि काय खोटं आहे त्याच्या संदर्भात एक व्हिडिओ आपण केला आहे. तो आत्ता आपण काही वेळात यूट्यूबवरती अपलोड करतो आहे. आणि दुसरा एक व्हिडिओ आपण केला आहे की महात्मा गांधींच्या नावावरती एक गीत आहे, म्हणजे महात्मा गांधी गीतकार आहेत
त्यांचा तर त्या गाण्याची स्टोरी नेमकी काय आहे त्याच्या संदर्भात धनंजय कुलकर्णींनी एक किस्सा आजच्या पेपरमध्ये लिहिलेला आहे, तर त्याचा पण आपण एक एक्सप्लेनर व्हिडिओ केलेला आहे, तोही आपण थोड्या वेळात अपलोड करतो आहे. सो या 2 खूप छान इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आज यूट्यूबवरती पाहायला मिळणार आहेत आणि बाकीच्या आपल्या ज्या काही अपडेट्स आहेत त्या आपण टाकतच असतो. असेच वेगळे वेगळे व्हिडिओ आम्ही रोज करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, चांगलं काहीतरी देण्याचा. आणखी काही नवीन गोष्टी घेऊन आम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणार आहे. सो आमचं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आमचे व्हिडिओ जे नवीन नवीन येत आहेत ते नक्की बघत राहा. थँक्यू. सो हो आसलो आयचो न्यूज रूम बुलेटीन आमचो. सो आयज तुमी सातांक आमचे गोमंतक टुडे पळया. आमचे न्यूज डेस्कान तुमकां इन्फॉर्मेशनूच दिल्ली आसा सगळी. गोंय धगधगता, गोंय शांत ना, गोंयान गुन्यांव जातात, गोंयान क्रायम रेट वाडपाक लागला, गोंयान नवी खूब गजाली जातात ज्यो खरीच तुस्त करपा सारक्या. गोंय स्वयंपूर्ण जायत चल्ला. सो अशा वेळार गोंयाक गरज आसा ती आनीक खूब फुडें वचपाची. आनी हे सगळें करतना गोंयांतल्यो ज्यो घडामोडी आसा दिसभरांतल्यो ह्यो तुमकां आमी गोमंतक टीव्हीचेर सदांच दाखयता. पूण तुमी सद्दी सातांक पळया आमचें गोमंतक टुडे बुलेटीन आनी रावात अपडेट. यश म्हजे वांगडा आसा सद्या कॅमेरामॅन यश आडारकर आनी हांव रश्मी नरसे सायनिंग ऑफ. थँक्यू.